आपटोन सायबा भोळा दोन्ही रावशे ओटोला मोचे यागू कोला सोरू मोचे ओंगळे Akud mochiko, akud mochiko, saiba, akud mochiko. Aklud mochiko saiba. Soglank तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेटयता मिल्बर्न आनी कॅलिशा गोम्स भुरग्याच्या देण्या पासत मागून देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी भुरग्याचे देणे तांकां फावो जावंक तांचे पासत मागुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या टोनी मास्कर्नेस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. इवॉन पेरेरा आयज आपली सर्जरी करता आनी आपणा पासत मागूंक लायता देवान ताका पेकोवणेचो हात लावूंक मागुया. खेरीत भाशेन ह्या दोग भुरग्यांक आमच्या मागण्यांत दवरुया. सेब्रिना आनी राफायल देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी बरी करूंक तांचे पासत मागुया. आमच्या गोंयांत जो प्रोटेस्ट चल्लेलो आसा 39A हाचेर TCP Act 39A देवा लागीं मागुया नीत आमकां गोंयकारांक मेळूंक. आमच्या चीफ मिनिस्टराचेर TCP मिनिस्टराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया आनी तांची मनां निबोर आसात ती मोव कर म्हूण मागुया. आनी आमचें गोंयचें दायज गोंयची जमीन राखूंक हें 39A फाटीं घेवंक देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. जो MLA विरेश बोरकार हंगर स्ट्रायकाचेर गेल्लो आसा, राती ताका हॉस्पिटलान घातला, ताचे पासत मागुया तो सुरक्षीत आसचे पासत देवान ताका हात लावूंक मागुया. बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवा आमच्या बापाचे स्नेह क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सगळे इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक आमी आयज आयकतले आनी म्हणटा पावस पडटा बरो पडटा आमी ताचो फायदो काडूंक जाय, कितें तरी आमी रोवंक जाय. पूण फायदो काडना रोयना वेस्ट जायना. तें तोंडपूण किलोता हें सांगता, तोंडपूण किलोता. हेच भाशेन देवाचें उतर केन्नाच निरफळ जायना, कितेंय तरी फळ मेळटा हें आमकां सांगता. इतलें पदवेदार देवाचें उतर. तर आमी हें देवाच्या उतराचो जाता तितलो मोग करूंक वाचूंक नियाळूंक हें देणें मिसांत मागुया. सगळे म्हणया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच गोवा मरीक सगळ्या देवतांनी भोगताक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां
सासनाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सुमिया काकुतकोर. प्रार्थना. सर्वेस्पराच्या कुटुंबाचेर दीस घाल. प्राचीत आनी कुडीची दणवण आमकांच नितळ करूं आनी आमची काळजां मनां जे मोगान अदीक ओतरेकून पेटूं म्हूण आमी मागता. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. इजायेस प्रवराच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जसो पावस आनी बरो मोरबाद तान पडटा आनी बेश्टेंच परतून चडना. बोगोर ओंप्यांक बी आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवपाक चोमीन शिंपता आनी सुफोल करता आनी किल्लायता. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सत्ता तें उतर निर्फळ जावंक म्हजेशीं परतून येनात. बोगोर म्हजी कुशी पालतात आनी हांवें करूंक तें फरमायलां तें शात्ती पावयता. सर्वेस्पराचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगल्यांक तळमळांतली निवाडटा. परतून म्हणया, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगल्यांक तळमळांतली निवाडटा. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात. एकाच ताड्यान सगळीं ताजे नांवांक वाखाणुया. आनी सर्वेस्पराक हांव आशोवन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो निवाडटा. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगल्यांक तळमळांतली निवाडटा. ताजे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटाल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तो तुमकां कदींच दिवचो ना. तळिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाडलो. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगल्यांक तळमळांतली निवाडटा. आनी सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट ओळटा. पितिमेलो ताजो उगडास नाच कोत्ता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. ताजे माये मोगाची बोब ताजे कानार पावता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगल्यांक तळमळांतली निवाडटा. बरीं मनशां उलो मारतात आनी सर्वेस्पर ताजें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाडटा. जाचें काळीज दुकोलां कोंतोलां ताजे सरशीं सर्वेस्पर आसा. जाचें मन ओलवळटा आनी कळवळटा ताजे सर्वेस्पर हात ओडटा. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगल्यांक तळमळांतली निवाडटा. उद्गाराक उबे रावया. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. एकदां जेजून म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपलें मागणें आयकूंक येतलें अशें ताका दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात,
कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाप जाणा, देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणणेंत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांचे चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जशें जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वगणे तुका क्रिस्ता. जशें आयज इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक आमी आयकलां आनी बरपाची पावसाची खबर करता. हो वेळ आमी कितें तरी रोवपाचो, फायदो काडपाचो, बरपाचो पावसाचो आमी फायदो काडपाचो. पूण तें आमी करिना जाल्यार हें उदक वेस्ट तसो ना, तोंड पूण किर्लोता, तोंड पूण किर्लोता. म्हणटकीर हेच भाशेन म्हणटा देवाचें उतर आयकल्ल्यांक जायते जाणांक नवसोरणी जाली, जायते जाणांक. आमी तर आमच्या भाग्यवंतांक पळयलें जाल्यार जायती नवसोरणी जाली. आमचोच भाग्यवंत फ्रांस शावियर, कित्याक उपकार जोडी जाल्यार सगलो संवसार आनी इबाडी जाल्यार जगत. पोत्तून पोत्तून उतरां ताणें आयकलीं. आनी जेन्ना संवसारांत व्हडलो मनीस जावंक सोदतालो, लोकांचो मान ताका मेळूंक जाय आसलो, हें व्हडपण ताका जाय आसलें, आनी तेन्ना हीं उतरां ताजे भितर पोत्तून पोत्तून ताच्या कानार सादतालीं. आनी तें सोडून दिलें आनी हें जिवीत सोडूंक काडलें, जेजूचें जिवीत सोडून काडलें. आनी आयज हें आमच्या गोंयांत पावलो, इंडियेक पावलो आनी जेजूक परगटलो आनी आयज भाग्यवंत जालो. म्हणटा उतर इतले जाणांक फायद्याचें जालें, निर्फळ जायना, तें निर्फळ जायना. हें आमकां इसायास प्रवादी सांगता. जेजू मागण्यांची खबर सांगता. अशें म्हणटा, जेन्ना जायते फावटी शिसांनी जेजूक पडयलो मागणी कोत्ता तो इन्फ्लुयन्स जाली. कोण तरी मागणी कोत्ता, इन्फ्लुयन्स जाता. आवय बापूय मागणी कोत्ता, घरांत भुरग्यांची इन्फ्लुयन्स जाता. कोण तरी आमी आमच्या घरांत देवाचें उतर वाचता तेन्ना भुरग्यांची इन्फ्लुयन्स जाता आनी रोखडीच ती मानून घेतात. पूण हांव करीच ना, हांवूच मागणें करिना, म्हजे आवय बापूय मागणें करिना, इन्फ्लुयन्स जायना. अरे मागणें करात, आमी सांगता भुरग्यांक मागणें करात, देवाचें उतर वाचात, जायना. पूण हांवें पयलें करून दाखोवंक जाय. आनी जेजून करून दाखयलें तें मागणें कोत्तालो, जायतो वखद मागणें कोत्तालो. आनी मागणें कोत्ता तेन्ना सिसांनी मागलें, आमकां मागणें करूं शिकय. आनी जेजून म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपलें मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाका, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाप जाणा. आमकां कितें गरज तें मागच्या आदींच देवाक खबर आहा, देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमचे बापा सर्गीचो बाप तो आमचो सर्गीचो बाप. आनी बाप कित्याक ताणें आमकां रोचलीं आनी ताणें आमकां सांबाळलीं आनी तो आमकां राखता, सदांकाळ राखता. आनी तितलें न्हय, जेन्ना हें बापायपण आमकां पिड्यार जालें आदायाच्या पातका उदेशी, जेजून तें आमकां पोत्तून दिलें. संवसारांत येयलो, कुर्सार मेलो आनी म्हजो बाप तुमचो बाप हें आमकां पोत्तून दिलें.
उपरांत तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव पवित्र जावं. म्हजो सर्गेचो बाप पवित्र तशी तुमी पवित्र जावंक जाय. जेजू म्हणटा, एके कडेन म्हणटा, म्हजो बाप पवित्र तशी तुमी पवित्र जावंक जाय. सगळे आमी बापाचे भाशेन भाग्योंत जावंक जाय आनी पवित्रपण आमी परगटूंक जाय. देव पवित्र म्हण आमी परगटूंक जाय. तुजें राज आमकां येवं. हें राज जावन आसा मेसियानीक, जेजून हाडलेलें राज. जेजू राज घेवन येयलो आमकां, त्याचें राज पावलें तुमकां. उजवाडाचे तिसरे मिस्त्रांत कितें म्हणटा आमी? कितें म्हणटा? जेजू देवाचें राज परगट्टा आनी जेजूच जावन आसलो देवाचें राज. आनी हें राज तुमचे भितरूच आहा अशें जेजू म्हणटा. तुमचे भितरूच आहा. तें आमी वाडोवंक जाय. व्हडलें जातलें जाल्यार आमी वाडोवंक जाय. हें राज आमी परगटूंक जाय. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जा. म्हणटच जेजू सगळे वेळार मरो पासून बापाची कुशी केली. ही व्हडली कुशालकाय देवाची. जण एकलो आमी देवाची कुशी कोत्ता तेन्ना व्हडली कुशालकाय देवाची. कुशाल जाता देव. जेन्ना जेत्सेमानीच्या मळ्यांत निमणो वेळ जेजूचो, ताचे तपासणेचो आनी तपासणेचो वेळ आनी सिसांक मागूंक लायता. ते एक जाण सिसांक घेवन जेत्सेमानीच्या मळ्यांत वेता, ताका थंयसर दवरता आनी मागात, मागणें करात. आनी आपुणूय मागणें करता. कित्याक हो वेळ चड ताका आगोट जालो. हें सगळें ताच्या मनांत येवंक लागलें. हांवें कितें सोंसूंक जाय तें मनांत येवंक लागलें आनी सिसांक मागूंक लायता. आनीक आपूण मागणें करून येतोच ताका न्हिदलेलें मेळटा. उठायता. एक वर मागणें करूं जाय आमचे बराबर. उठायता. पोत्तून वेता आपूण मागणें करपाक भयणांत बांद. आनी मागणें करूंक वेतोच भयणांत बांद पोत्तून येता. न्हिदलेलें मेळटा ताका. मागणें करिना. पोत्तून वेता मागणें करपाक आनी उपरांत पोत्तून येता. दुसरे फावट येता तेन्ना ताळण्यांत पडना जावपाक मागणें करात. ताळण्यांत पडना जावपाक मागणें करात. तर आसता न्हिदलेलें मेळटा भयणांत बांद. तर मागणें आनी शेवटाक जेजू म्हणटा, हें पात्र जाता जाल्यार कुश्टांचें पयस कर, पूण म्हजी कुशी न्हय तुजी कुशी जावं दी. आनी हें म्हणून संपयलें. तेन्ना म्हणटा, देवदूताची सेवा करूंक आयलें. कोणें बुजवण दिली ताका त्या वेळार? देवदूतांनी बुजवण दिली. तो सीस न्हिदलेले मेळ्ळे, ताचो आदार जबोसो मेळूंक ना जेजू. आमचो दिसपटो गिराय जायचो आमकां दी. आमी दिसपटो गिराय मागता. फाल्यांचें मागूं ना, आमचें आयचेंच आमी मागता. दिसपटो गिराय. हो दिसपटो गिराय जावन आसा आमचें जेवण, दिसा दिसपटें जेवण आनी दिसपटें आमचें मीस. हे दोन वस्तू. दिसपटो गिराय म्हणटा तेन्ना दिसा दिसपटें आमचें जेवण आनी दिसा दिसपटें आमचें मीस. हें मीस आमकां सदांच दी सर. आनी आमचें चुकलेल्या बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस. आमची पातकां बोगसोतलीं जे मापान आमी दुसऱ्यांची पातकां बोगशिता. सोंप्या न्हय, आगोट्टें. पूण देवाच्या आदारान सगळें जाता. जेजूकूय कठीण जालें. कुर्सातान सेबाताकां बोगोस ते नकत कितें कोत्तात तें. बागेन तिस्तेवान तशेंच केलें. आनी व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी हें बोगसणें जेजूची आपणायलें. बोगोस तांकां बोगोस. कित्याक आमकां बोगसणें आहा. मेले म्हणटूच हे चुकी केल्या ताची आमकां बोगसणें आहा. आनी उपरांत म्हणटा, आमकां ताळणेंत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. आमकां ताळणी येता, आमचेर वायट येता, तें आमकां निवाड. हें आमी मागता. तर भयणान बांदू, जेजून आमकां मागणें कर शिकयलें. हें मागणें आमी नियाळून म्हणपाक हें तेणें आमकां मिसांत मागुया. भेटवणे गीत घेऊया C15.
C15. Deva uto navigetla takami zabadila zabadila jivitanso mogan kele beto beto Bapa tuce uton mata mogan tuka jivit potra Bapa tuce uton mata mogan tuka jivit potra म्हजे भाव भयणींदो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र विचार सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर पदवेदार देवा आमच्या रोसनारा तुज्या जेवदारपणां ती आमकां दिल्लीं देणी आमी तुका भेटयता ती तूं मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितां मेळटा तो आदार जे दयाळपणान सासण जिवितां आमकां पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारात, तुमचीं काळजां उबारात. आमी दिन सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. वयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काडे आनी सर टायम तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दणवण दितना उगुणाचें बोर्त मोडटाय. आमचे मनां उंच उबारताय आनी क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं शुगूण वाडयताय आनी ताचें इनाम दिताय. ताचे उद्देशीन देवदूत तुजी महिमा वाखाणटात. बोलवून तुका नमस्कार कोत्तात. शोक्त्यो कडकडटात. सर्ग आनी सर्गीच्यो पदव्यो आनी भोक्तिवंत सेराफी संतोशान सांगाते आराधन कोत्तात. तांचे बराबर आमचे ताळे मेळोवन काल्तिकायेन आमची स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या प्रभावान. होसाना ओ स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना ओ स्वर्गी. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी जे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. देश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका
दिन वाचून ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कावस, नवे आनी सास्तीक कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें, हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समरपता आनी तूं परत येसूर तुजे पुनर्जीवोत्पण परगटा. देखून सर्वेस्परास मे क्रिस्ता मरणाच्या आनी पुनर्जीवनाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीन रोगतांय वांटो घेतल्या आमा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन तरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बाग्योंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बाग्योन झुजे तिचो पोती, बाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी बाग्योन झुजे वाज तांचे बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान देवा सोदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासतात. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या नांव पवित्र जावं, तुझें नांव तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो सांगली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवार. दयाकोण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अवतरतले आमकां उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. तुजी सासणाच्या सासना. सुमेज क्रिस्ता तुमी दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकवाडांत सांबाळ जो शेत राजवत चलयताय सासणांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
पळयात त्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक तोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D16. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. पोरशाक जाल्या ताची विठू जेतली तोरी तुझे काळीज वाटले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका तोरी तुझे काळीज वाटले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका. प्राण लागल्या मोच्या आत्म्याक जेजू मोचे कांटून स्वर्गा वेल्या उड्या हे जेजू ये तुका आशेर रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. हे जेजू ये तुका आशेर रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. प्रार्थुया. सर्वेस्पराय देवीक गुटा वरवीं आमची संवसारी वणावणी दोमावंक आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमी शिकूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं क्रिस्त आशिर्वाद. सोर पदवीदार देवा ज्या आशिर्वादांत जे बाळ ती घट जावं दुखांत ताची बुजवण आकांतांत ताची दीर्घोटाय आनी संकोस्तान तूं तांचो आसरो जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिसमीस सोंपलें. देवाचे वडूक शेवटा गीत घेऊया I35. जय तुका देवा रे मोगुर पाणी
Exana tu kapute